मडगाव शहरात येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ले पुलिसांच्या नदरेक आयले। योग्य परवानो नाशिल्ल्या फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्या 2 रेंट बायक पुलिसांक सापडल्यो। तशेंच मॉडिफाईड आनी नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो 2 दुचाकी मेळ्ळ्यो। पुलिसांनी ह्यो 4 दुचाकी जप्त केल्यो। मडगावचो पुलीस निरीक्षक सुरज सामंत हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाय केल्या। टोटल 4 बाईक दिल्या तितून 2 बाईक ज्यो आसा त्यो विथआउट नंबर प्लेट विथआउट लायसन्स आसा, विथआउट नंबर प्लेट आणि विथआउट सायलेन्सर आसा आणि 2 बाईक ज्यो आसा त्यो रेंट बाईक आसा। ज्यो दोन ज्यो मोटरसायकली ज्यो विथआउट नंबर प्लेट ज्यो आसा, एक ती बुलेट आसा आणि एक पल्सर आसा। दोन्ही मोटरसायकली सायलेन्सर मॉडिफाईड सायलेन्सर आसा विथ नो नंबर प्लेट। त्याच्या खातीर आमी दोन्ही व्हेकल डिटेन केल्या आणि वी आर सेंडिंग अ रिपोर्ट अगेन्स्ट देम एट कोर्टान जे आमी रिपोर्ट धाडपाचो नॉर्मल रिपोर्टान धाडटले। दुसरे म्हणजे 2 आमी हे धरल्या 2 व्हीलर रेंट बाईक धरल्या। बोथ द रेंट बाईक्स वेर फाउंड इनसाइड दी रेल्वे कोंकण रेल्वेची जी एरिया आसा, जे गेट आसा, गेटी भितर पार्क केल्ले आशिल्ले ऑन दी फुटपाथ। आणि जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना पळोवपाक I we noticed that this the rent bike जे आशिल्ले जे ओनर जे आशिल्ले ते तांकां लोकांक ती भाड्याक दिवपाची मोटरसायकली भाड्याक दिवपाची चालू आशिल्ली। सो त्या टायमार आमी थंय धरली तांकां। सो as all are aware that RTO has issued already a notification wherein rent a bike and rent a car are not allowed inside जे rent a bike and rent a car घेता तांकां भितर कस्टमराक भितर दिवपाक अलाउड ना actually. But these people are still violating the guidelines issued by the RTO आणि ह्यो गाडी भितर दितात। तेंचेर एक्शन करपा खातीर आमी थंय गेल्ले। सो आमकां ह्यो 2 मोटरसायकली मेळ्ळ्यो। जेन्ना आमी दोन्ही मोटरसायकली हाडून जे चलान करपा इश्यू करपाक गेले वी नोटीस दॅट तेंचे जे फिटनेस जे आसा दोन्ही वेळेचे स्कूटरीचे दॅट वॉज एक्सपायर्ड। सो दोन्ही एक्सपायर जाल्ले कारणान दोन्ही मोटरसायकली आमी डिटेन केल्या अँड वी आर सेंडिंग अ रिपोर्ट टू कोर्टाकूय धाडटले एज वेल एज RTO रिपोर्ट धाडटले टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेन्स्ट